सक्सेसफुल बिझनेसमॅन या आम्ही काम केल्ल्या कडेन बऱ्या उत्तीम हंतार पावता बायबलान सांगल्या बरी सगळो संसार जिखलो जाल्यार म्हजो होत्म उगडयलो जाल्यार खंयच्याक प्रयोजन म्हण चिंचावे. आतां आमी कितलें घोडलें कितलें व्हडलें केलें एक दीस ना जाल्यार एक दीस सोन वसोंकूच आसा. आमचें कुटुंब कितलें बरें केलें तें जावन तें तो कुटुंबाचो सुवाळो हर एकल्यांक पासार जाता तें म्हज्यान चिंता पळय. कुटुंबां बरीं जाल्यार संवसारार सर्ग आसल्या बरी म्हूण सांगून तशें एक कुटुंब न्हू विकरत एक साधन एक तितलेंच. कुटुंबान सबार विशय आसतात जावं पुरो आमकां भुरग्यांक वडोवचे या व्हंकले न्हवऱ्या मदें आमकां ती दुसऱ्या कडेन सांगूंक जाय न्ही. आमी दुसऱ्या कडेन शेअर करतना जाल्यार ती संवसारी रितीची जानवाय दितात. सो हे आमी हांगाच आमच्या मदें शेअर करतना न्हवरे न्हवऱ्याडे आनी स्त्रियो स्त्रियाडे शेअर करतना आमकां त्या समस्यातून कशें भायर येवया कशें आमकां फुडकर मुखार सोडून येवया म्हणून आमकां एकामेकांतून आमकां जानवाय मेळटा. आता हे मी सांगू सगळ्यांनी म्हळ्यार जाता इतल्या कडेन उरल्या फिरग्याचांनी वचचे जाल्यार कितें गरज या तुमी कितें अपेक्षितात म्हणून सांगल्यार आमच्या चर्चे सेटअप आता $1 मिलियन क्वेश्चन तुमचे. समर्थ आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आजकाल आमकां कुटुंबांनी सबार समस्या पळोवंक मेळटात आनी सप्टेंबर म्हयनो बीस साहेबान ड्रग्सा विरोध जागृती उठोवच्या खातीरच आमकां उलो दिला आनी सांगताच भायर आमच्या समाजान ती हेंत आमी पळयता एक या अनेक कुटुंबांत एका रितीचे अनेक रितीचे समस्या जावं पुरो ड्रग्स या इतर कोणी मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं आनी कोणी कितें आवय बापायक बेश्टावची भुरगीं आनी तशेंच दादलो आनी स्त्री पती पत्नी तांचे मदें नासमाधान असले सबार नमुन्याचे समस्या आमकां समाजांत पळोवंक मेळटात. आदी कुटुंबां व्हड आसलीं तरी समाधान आसलें. कुटुंबां आतां ल्हान जाल्यांत पूण समस्या चड जाल्यात आनी हाका एक सूक्त परिहार जावन आसा. आमच्या DSCजेंत फाटल्या 16 वर्सांतावन तो वावर जाते आसा आनी पवित्र सभेन वातिकानांत हाका मान्यताय दिला आनी ते जावन आसा क्रिस्ता खातीर मिशनरी कुटुंबां फाटल्या 16 वर्सांतावन हो वावर जाते आसा. जर तर हो वावर आमच्या हर एका फिरगेजांनी जालो तर खंडीत जावनी कुटुंबांतले जायते समस्या उणे जातले म्हणच्या कांयच दुबाव ना. देखून फाटल्या 15 वर्सांतावन ह्या मिसावांत वावर करनाच्या एका जोड्याक आज हांगासर हांवें आपयला आनी तांचे नांव आनी मोठव्यान परिचय दिता. मेल्विन आनी नीता फेर्नांडीस हांगा आसात दोगांय. ती कॉर्डेल फिरगेजींत वस्ती करतात. तांकां तेका भुरगीं आसात. एस्तेर ग्रेस 9व्या क्लासीन शिकता, एरिका ग्लोरिया 8व्या क्लासीन शिकता आनी इथन सॅम्युएल 5व्या क्लासीन शिकता. मेल्विन तो ताचे उद्यम करन आसा बिझनेस आनी तशेंच नीता फेर्नांडीस ती बँकान काम करन आसा आनी तांच्या कुटुंबाच्या जबाबदारी संगी ती ह्या क्रिस्ता खातीर मिशनरी कुटुंबां हाकाय तांचो वावर दिते आसात आनी तांकां आज हांगासर आपयलें. ह्या विशयांत समजोणी आमकां दिवंक आनी जाता तर मात्र न्ही तुमी खंडीत जावन तें पिकअप करून विंसून हर एका फिरगेजांनी जावचे बरी पळयचे. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मेल्विन आनी नीता फेर्नांडीस हांकां स्वागत करता. देव बरें करूं फादर. वेलकम. देव बरें करूं. थँक्यू. पयल्यान हांवें पयलें कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणून आयकल्लें. आतां आमच्या डिरेक्टरीन पळयता आसतना म्हाका कळ्ळें काय म्हणून जाल्यार नांव बदलिलां क्रिस्ता खातीर मिशनरी कुटुंबां म्हणून. हे कपल्स ऑफ क्रायस्ट आनी मिशनरी फॅमिली ऑफ क्रायस्ट ही दोन वेगवेगळे संगती गी या एकच संगत? कपल्स ऑफ क्रायस्ट आनी मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट म्हळ्यार दोनी एकच संगती. पयले कपल्स ऑफ क्रायस्ट म्हणटना खाली कपल्सां खातीर कॉन्सन्ट्रेट करता गी म्हणलो तो एक मनोभाव आसलो. बट एक्चुअली ही मिनिस्ट्री कशी गी म्हळ्यार गर्भातावन फोंडा पर्यंत म्हळ्यार टू मिनिस्ट्री
हर एकल्यांकी जागो आसा, किड्सांक जागो आसा, युथांक जागो आसा, सिंगल्सांक जागो आसा, काजर जावन एकोडी आसली या विधवी स्त्रियांक या दादले एकले हर एकल्यांकी जागो आसा. देखून हे हर एकल्यांकी जागो आसले जाल्यार काल्याक आमी कपल्स फॉर क्राइस्ट मात्र मुनाजे म्हणून त्या हंतर चेंज करून मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्राइस्ट म्हणलें नांव दिलें. बट हे दोनी एकच आनी दुसरें डिफरन्स काही ना तशें. आणि हांतू मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्राइस्ट हांतू कितें सकट चटवटके तुम्ही करतात? नॉर्मली मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्राइस्ट हांवें सांगलें बरी वूम टू टूम मिनिस्ट्री. धाकट्या भुरग्यांक आमी MFC किड्स म्हणटा. 13 years बरले तक्षण 13 years to 21 years म्हणसर तांकां MFC यूथ म्हणटा. तांचे यूथ खातीर तांकां तांची शिकोवन आसता, तांकां फॉर्मेटर्स म्हणलें आसता आनी तांचेंच प्रोग्राम्स म्हणलें आसता. 21 बरल्या तक्षण वयर 35 years म्हणसर ना जाल्यार काजार जावचे हंता म्हणसर तांकां MFC सिंगल्स म्हणटा. ते म्हळ्यार क्रॉस रोड्सार आसतात, कसलो आमी निर्धार काणगेजे खंयच्या रितीन अशें तशें तांकां ते त्या टायमार ते तलीत शिकोवन दितात आसता आमी. काजार जाल्या उपरांत MFC कपल्स, तांचो कपल्सांत यंग कपल्स, सिनियर कपल्स म्हणून डिविजन्स आसता. तशें साबार चटवटिके एक म्हळ्यार आमी एक कुटुंब नवीकृत करचे मुवमेंट. आमी फिरगजीन वचून युथांक कॅम्प कंडक्ट करता, कपल्सांक कॅम्प कंडक्ट करता. साबार फिरगजीनी आमकां संपूर्ण म्हण व्यक्ती जावन आपयता तशें जाल्यार तेय वेता. तेंच न्हय आसतना आमी वर्सा वर्स नो वन इन नीड मिनिस्ट्री म्हणून आमचें तें आसा. आता ह्या संघटनाक आमकां खंयतन वंतिग्यांनी पर्यंत जाल्यार आमींत वट्टूक करून हर एका वर्सा नो वन इन नीड मिनिस्ट्रीजान आमी DSCच्या विविध फिरगजींनी आमी उलयतात. अति दुबळ्या फिरगजींक आमी थोडे किट पॅकेट करता. म्हळ्यार 25 किलो तांदूळ, साखर. आनी फाटल्या 2 वर्सांत हें चलोवन आसा. आमी आदल्या वर्सा सदार लगभग 200 कुटुंबांक हे आदार दिला. तेंच न्हय आसतना कोणाक शिकपाक हेल्प करूंक या मेडिकल फंड आसा जाल्यार मेडिकल हेल्प जाय जाल्यार तांतूंनी आमी तांकां हेल्प दिता. तश्यो विविध रितीच्यो चटवटिके गरजे प्रमाणे कितें आसा प्रो लायफ चटवटिके तोले पुरो आमी करत आसा फादर. आता तुम्ही दोगांय कितल्या तेंपात न्हू ह्या मुवमेंटांत मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्राइस्ट दोगांय तुम्ही कितल्या तेंपात आहात? आमी दोगांय एक 16 years आसा ह्यांतून. मंगलोरान सुरू जावन 20 years जातात पुरवां. आमी एक 16 years जाता तो आसा. मंगलोरान स्टार्ट जावन 20 वर्सां जाली. तुम्ही 16 वर्सां आसा. तुमकां कशें हांगा येवंक म्हळ्यार ह्या मुवमेंटा येवंक कितें कारण खंयच्या वरवीं तुमी आयल्यात? हांव सिंगल्सान जॉइन जाल्ली. तेदला आमचो हांव कुलशेखर फिरगजेची. तेदला आमचो विगार फादर विक्टर डिमेल्लो आहलो. सो ताणें म्हाका आपयल्लें. तशें जावन हांव सिंगल्साक जॉइन जाल्ली. मेलवी तूं? हांव म्हाका ही गरज म्हळ्यार पयस आसली. हांव म्हळ्यार आउटस्टँडींग क्रिश्चन आसलो. म्हळ्यार सट्टा जावन भायर आसलो. मागीर थोडे म्हज्या फॅमिलींत थोडे गडितां घडलीं आनी देवा वयर पातयेंत नातली म्हाका. देव म्हळ्यार नांत म्हणून हांव सांगून आसलो. म्हज्या घरची म्हजी आंटी आनी सांगून आसली, ओ सैतानाचो पिलो आयलो म्हणून सांगून आसलें. त्या दाळा म्हाका हांव एक काम करचे कडेन एक कस्टमर जावन आयिल्लो. ताणें म्हाका आपयलें. आनी दाक्षिणे काल म्हणल्यार बरी हांव आयलो. दाक्षिणे काल म्हणल्यार बरी येवन तें जावन आतां हांव म्हणटा देव आसा, देव नासतना कितेंच जायना. देवान हर एक ती परिस्थिती हाडल्यार हर एका परिस्थितीन भायर येवंक करचें तें देवान मात्र म्हणून सांगून. तशें त्या हंतर हांव हांगा सरवाल्लो. त्या जाल्यार आमकां सिंगल्स फॉर क्राइस्ट म्हणून सांगताले. आतां आमी MFC सिंगल्स म्हणून सांगता. तशें तें जावन सरवल्लो जाल्यार आजून म्हणसर चटवटिके मुंदर सुनोर आसा. तशें तुमी दोगांय तुमच्या काजाराच्या पयलेंत आंतू आसल्यात ह्या चळवळेंत आसल्यात? वय आसले. ओके. आता हे मुवमेंट केवळ मंगळुरात मात्र आसा की या भारतांत उरल्या DSCन आसा की या संवसारभर आसा की? हे मुवमेंट सुरू जाल्लें फिलिपिन्सांत आनी भारतांतच न्ही आसतना सगळ्या संवसारभर आसा. भारतांत सांगचें जाल्यार मंगलोर आसा, बँगलोर आसा, शिमोगा आतां जावनूच आसा, दिल्ली, हैदराबाद, मागीर वेस्ट बेंगॉल हांगासर मस्त कडेन आसा. भायल्या गांवांत जाल्यार UAE आसा, UK आसा, ऑस्ट्रेलिया आसा. सो साबार कडेन आसा. आनी एक विशेशता म्हळ्यार
एक पुटी आमी MFCचे सांदे जाल्यार सगळ्या संवसारार सांदे जाल्यार बरें ते तुमी आमकां खंय आमी वेता जावंक बरें आतां आमी हांगा आसा कामा निमती भायल्या गांवांक पावल्या आतां आमची थोडीं कापलां कामा निमती कॅनडा पावली नेदरलँड्स पावली थंय आसा थंय ऑटोमॅटीक सांदे जाता आमी परतून त्या प्रोग्रामाक वचचें बट यू बिकम अ मेंबर वर्ल्ड वायड म्हणल्यार बरी ओके वय तशें आता हांगासर आमचे DSCs मंगळुरांत तुमचे तशें उरलीं हेर कितलीं कुटुंबां आसात अशें लगभग आमकां आमचे कडेन आतां अबावट 90 कपल्स आसात अबावट 100 यूथ आनी अबावट 50 to 60 सिंगल्स आसात आतां एक्टीव जावन मिसांव वावरांत मेथर जाल्लीं आसात आनी ह्या कुटुंबाची भुरगीं ऑटोमॅटीक किड्स म्हूण आसात तशें किड्जूच आमचे थंय सबार एक 50-60 ऑड किड्जूच आसात आनी तुमी तोवळ तोवळ मेळटात की ह्या कितले तेंपा फावटी मेळटात तुमी कुटुंबां आमी आमचे सिंपल फंडा हप्त्यांत 2 घंटे मिसांव वावराक म्हूण सांगून सो आमच्यांत हर एक हप्त्यांत आमी 2 घंटे मेळटा पयल्या म्हयन्यान सगळे आमी आमकां हें आसता फर्स्ट मंथांत मंथली असेंब्ली म्हूण आसा तशें सगळे सेगमेंट यूथ सिंगल्स कपल्स पुरो आमी वट्टूक एक मंथली असेंब्लीक मेळटा दुसऱ्या हप्त्यांत आमकां हाऊस होल्ड मिटींग म्हणून आसता आमच्या घराण्यांनी घराणे म्हळ्यार 5 कपलांचे एक घराणें जाता ओके तशेंच 5 युथाचे एक घराणे 5 सिंगल्स आसता तांच्या घरा कोणा एकल्याच्या घरा मेळटा आमी आमच्याच घरा मेळटा थंय प्रेजनरशीप जाता मागीर थंय आमचें शेअरिंग आसता शेअरिंग दादल्या वटू स्त्रिया वटू आसता तशें हें 2nd वीक आनी 4th वीक आसता ताजे मोदेन 3rd वीक आसता 3rd विकांत आमकां टिचींग दितात बायबलार आदारीत टिचींग ताजे वयर आमचें जीवन कशें बांदून हाडचें म्हणून आमी डिस्कस करून कितले साध्य आसा त्या रितीन आमी जिवंक प्रयत्न करचे तातूंत तशें हप्त्यांत 2 घंटे आतां तुमी अशें म्हळ्यार 4 हप्त्यांनी 4 नोमनेर तुमी मेळटात अशें मेळटा आसतना तुमकां थंयसर गायड करूंक कोणी आसता की मार्गदर्शक जावन या तुमच्या मदल्यानूच एकामेका तुमी वांटून काण घेवन कालें शिकवण दिवची की या दुसरे कोणी येतात आमकां युजली आमीच म्हळ्यार आतां युथांक जाल्यार युथ कपल्सांक जाल्यार कपल्स थोडे पटी आमकां दुसऱ्या तोंड जावंक पुरो मँगलोरची दुसऱ्या कडेन येतात या दुसऱ्या कडेन तोंड हांगा येतात थोडे पटी आमकां इल्लें शिकोवन दिवंक आनी तशेंय आसता आमच्या थंय आनी युथ सेगमेंटाक फॉर्मेटर म्हणून आसा ते फॉर्मेटर कपलत सिंगल सेगमेंट फॉर्मेटर आसा कपलत भुरग्यांक एक फॉर्मेटर आसा कपलत आनी आमचे हायरार्की आसा आतां हांगा लोवर हाऊस होल्ड जालें ताज्या उपरांत अप्पर हाऊस होल्ड त्या हाऊस होल्डाची लीड आमी लिडर्स म्हणून आमी सर्वेंट्स म्हणचे तांकां वयले हाऊस होल्ड येता तशें तांकां एरिया सर्वेंट म्हणून येता आनी तशें आमकां इंडियाचे कंट्री सर्वेंट म्हणून आसा तशें हर एक अंतर आमकां थंय तो टिचींग येतात ती आमी सेकेल म्हणसर हाडून हर एक ग्रासरूट लेवलाक दिवची तशें आतां हे मिसांव ह्या ही चळवळ कोण कुटुंबां समस्यांक वळख जाल्यात तांच्या खातीर की ह्या आनी मुखार समस्यांक वळख जायनातले बरी एक प्रिव्हेंटीव वाट घे म्हणून खंयच्या रितीर हे नॉर्मली आमी मिशनरी फॅमिलीज क्रायस्ट या कपल्स ऑफ क्रायस्ट म्हणटना थोड्यांच्या चिंता इतल्यान आसचे हें कोणाक कुटुंबान प्रॉब्लम आसा तांच्या खातीर म्हणून सांगून म्हणून हांवें तुमकां पयल्यान सांगलें फातर हें चळवळ आमच्या कुटुंबान नोविकृत करचें मुवमेंट म्हळ्यार बरेंकन कशें कुटुंबा जिवीत जिवोवचें म्हूण सांगून आमी हर एकलीं कुटुंबां बरींत कुटुंबां आसात आनी तूं पाड वळख जाल्लीं तें जाल्लीं तशें म्हणून कांय ना आनीक बरें कशें जिवोवचें सांगचें जाल्यार एकामेका हांवें जाणा जावचें कशें एकामेका म्हज्या स्त्री असो निस्वार्थ तरान मोग करचो कसो म्हज्या स्त्री असो म्हज्या भुरग्यांचो निस्वार्थ तरान सेवा कशी करची त्या हंतार आमी मुंदरसून वेतत आसता ओपनली उलोव आतां आमी तुमचे कडेन आतां ओपनली सांगता तशें प्रत्येक रितीन एकामेका मदें कशें ओपनली उलोवं म्हूण सांगून आनी तूं कुटुंबाक प्रॉब्लम आसून ती हेजें म्हणून ना कुटुंबाच्या सुरवेल्या पयल्या हंतार मेळ्ळ्यारच बरें कुटुंब बांदून हाडूंक एक दिशा आमचो केदाळे आमी कोर्डेल आमचे विगार बाब म्हणटा केदाळे
कुटुंबा बरी जाल्यार संवसारार सर्ग आल्या बरी म्हणून सांगून हय. तशें एक कुटुंब नो विकरत एक साधन एक तितलेंच कुटुंबान सबार विषय असतात जावं पुरो आमकां भुरग्यांक वडोवची या व्हंकले न्हवऱ्या मदें आमकां ती दुसऱ्याडे सांगूंक जाय न्ही आमी दुसऱ्याडे शेअर करता जाल्यार ती संवसारी रितीची जानवाय दितात ओके. सो हे आमी हांगाच आमच्या मदें शेअर करतना न्हवऱ्याडे आनी स्त्रियाडे शेअर करतना आमकां त्या समस्येतून कशें भायर येवया कशें आमकां फुड कर मुखार सोडून येवया म्हणून आमकां एकामेकांतून आमकां जानवाय मेळटा. एक सवाल दोन वांटे म्हळ्यार आता तुम्ही फाटल्या सुमार 16 वर्सांत आसात तुमच्या अनुभवांतून तुमकां हातूंत कितें बरेंपण लाभलां गी बरेंपण कितें लाभलां गी म्हणून एक. दुसरें आता इतल्या वर्सांत तुमी आसतना ह्या चळवळेंत ह्या मुवमेंटाक आयिल्ले वरवीं हेर कोणाकी कश्टांत आसल्या जावं पुरो जोड्यांक या कुटुंबांक खंय बरेपण जाल्ले दाखले आसात की म्हणून कितें बरेंपण जालां म्हणून हांव सांगता मागीर दाखले म्हजी वकाल सांगतली. ओके. बरेंपण म्हजें तेंत जालां हांवें फास्ट सांगलें. वय आउटस्टँडींग आहलो क्रिस्तांव देवनातलो म्हणलो हांव आज देव आसा म्हणटा. आय थिंक ताजे व्हडली साक्ष दुसरी खंयची ना म्हूण चिंता. कित्याक म्हळ्यार आमी सक्रीय तरान आमी जाना जाल्यार देव कितें केलें कित्याक आमचे खातीर जीव दिलो आमी हांवें सांगचें फादर म्हळ्यार आमी घरां बांदता व्हडली व्हडली सक्सेसफूल बिजनेसमॅन या आमी काम केल्ले कडेन बऱ्या उत्तीम हंतार पावता. बायबलान सांगल्या बरी सगळो संवसार जिखलो जाल्यार म्हजो होत्म उगडयलो जाल्यार खंयच्याक प्रयोजन म्हण चिंतच्या. आतां आमी कितलें घडलें कितलें व्हडलें केलें एक दीस ना जाल्यार एक दीस सोन वसोंकूच आसा. आमचें कुटुंब कितलें बरें केलें तें जावन तें तो कुटुंबाचो सुवाळो हर एकल्यांक पासार जाता तें म्हजें चिंता पळय. तशें जाल्यार वैयक्तीक रितीन मस्त बरेंपण आसा. प्रत्येक रितीन कालेंक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी अर्थ करूंक शिकता आनी आमच्या कम्युनिटींत आसल्यान भुरगीं थोड्या पडी 70,000 आवय बापाय कडेन खंय सांगिनात बट कम्युनिटीच्या हेरां बावंड्यार सांगता आनी तांचे तावन थोडे पटी आमकां कळत येता या तांकां सूक्त मार्गदर्शन दिवची थोडी कापूल आसा. तशें जाल्यार एक बांद म्हणून येता एकामेका आमी बांदान तो मोगान वाडचे वरी तें बरेंपण जाता आमकां. अशें ह्या हाजे वर मुवमेंटा वरवीं खंय कश्टांत आसलीं जावं पुरो जोडी या कुटुंबां खंय बरीं जाल्लीं आसात की तुमच्या संपर्कांत आयिल्ले वरवीं. वय आतां एक 9th काजार जाल्लें जोडे आशिल्लें तांकां काजार जावन एक 4-5 वर्सां जाल्लीं मात तांकां एडजस्टमेंट जावंक मस्त कश्ट जालें आनी मात ती कोणाय कडेन सांगिनातलीं. तशें हांगा येवन उलोवन ती दोगांय तांच्या इतल्याक जिवन आहली न्हवरो ताच्या इतल्याक व्हंकल ताच्या इतल्याक सो हांगा येवन तांचे समस्या तांणी सांगल्या मागीर तांकां बऱ्या तरेन एडजस्ट करन तांकां मुखारसून जिवंक जालें. मागीर अनेक जोडे आणले तांच्या मध्ये झगडे जाताना महिन्या खटले ती उलयनातली कोल्ड वॉर म्हणून आसतलें तांच्या मध्ये न्हवरो ताच्या कामांत येतालो दोगांय शिकपी बऱ्या कामार आसली मात व्हंकले न्हवरे मदलें झगडें कोणाय कशें सांगचें म्हणून आमचें चिंताप आसता. मात कम्युनिटीक आयिल्ल्या मागीर एकामेका थंय शेअर करन तांचें जिवीत मस्त बरेंपण जालां ती केदांय सांगतात. आनी आतां खंयय प्रॉब्लेम आसल्यार इतली मॅच्युरिटी आयल्या गी तांच्या मध्ये खंयय प्रॉब्लेम आसल्यार कोल्ड वॉर जावच्या बदलाक ओपनली शेअर करून ती सॉल्व करूंक पळयतात. ओके. आता तुम्ही खंय आपयल्यार अशें संपन्मूल व्यक्ती जावन येतात म्हणून हांव चिंता आनी तशेंच उरल्या खंयच्याय कुटुंबांक या जोड्यांक समस्या आसल्या वेळार तुमचो वेळ तुमी दितात आनी ह्या जाल्यार संदर्भाचेर तुमी हप्त्या मेळटात जाल्यार संदर्भाचेर घरा तुमची धाकटी भुरगीं आसात तांकां पेरंट्स लाव वंचीत डिप्रायव जायना गे तांकां म्हळ्यार घरा ती भुरगीं मात्र आसतना तांकां आवय बापूय जाय म्हूण नासता तशें तांकां तें सुखना गी. ह्या मिसांव कामाचे या संघटनेचे एक म्हाका मस्त काले लायकी म्हणून सांगल्यार हे सगळ्या कुटुंब इन्वॉल्व आसा. आता आमी दुसरे स्त्री संघटन या ICYM पळयलां जाल्यार काली तरणाटे या स्त्रियो मातांतू आसता आनी तशें आसतना घरच्या दुसऱ्या सानांचे कंप्लेन आसा सगळो दीस पळयल्यार ती गरजेन जाता आसताय घरातून आसंकूच आसनाय आनी म्हणून सांगून सो कंप्लेंट दिले का टायमार सो आंतू कशें म्हणून सांगल्यार आमी सगळे कुटुंब ओट्टूक येता. सो आमची कली मिटींग
असल्यारी कालेय असल्यारी आम्ही सगळं येतं भुरग्यांक समेत येता आणि आम्ही दुसऱ्या जोड्यांक अशें सांगचें की तुमच्या भुरग्यांक सोडणे नाकी कित्याक म्हणून सांगल्यार भुरग्यांक आमी सोडून आयल्यार भुरगीं तांच्या इतल्या घरा असतात ती कालें करतात कालें पळयतात कितें करतात म्हणून आमकां गोत्त आसना देखून आमी खंय येताना वट्टूक येचे कुटुंबा समेत येचे सो भुरगीं उरल्या कुटुंबाची भुरगीं ती वट्टूक म्हणून तांचें थंय तांचें जावन दी शेअरिंग आसता तांचें शिकप आसता तशेंच आमचें हांगा कपल्सांचें वडिलांचें आमचें शेअरिंग आसता कोणी वंचित म्हणून जायना बट बगर एकामेकाच्या सहवासान आमी वाडता आनी की बरें कुटुंबान वाडूंक शकता तशें आता हांवें तुमच्या तोंडान आयकल्ल्या प्रमाणे कुटुंबांतल्या सगळ्यांकी अंतू एक एक मिसांव आनी जागो आसा हय भुरग्यांकी आसा युथांकी आसा आनी तशेंच कपल्स जोड्यांकी आसा तुमच्या अनुभवान तुमी सांगचें जाल्यार खंयच्या प्रायेच्या जोड्यांक म्हणून सांगल्यार काजर जाल्ल्या तक्षणांकी या काजर जावन इतल्या वर्सां उपरांतल्या जोड्यांकी खंयच्या अवधेर एका कुटुंबान ह्या संघटनाक आयल्या बरें आका इतलीत तितलीत अवधी म्हणून ना फादर बट हांवें सांगचें म्हणून सांगल्यार इनिशियल डेज ऑफ मॅरेज आमचे काजार जाताना सुरवेरीत ह्या संचालनाक भरती जाल्यार एक बरें काजारी जिवीत बांदूंक एक दिशा मेळटा म्हणून आमचो दोगांयचो वैयक्तीक अनुभव तो कित्याक म्हळ्यार आमकां काजर जावच्या सुरवेल्या दिसांनी हें आमकां मेळिल्लें ताजे पयलीं सिंगल जाल्लें काजर जाताना अशें वळख जाताना पुरो बरेंत आसता एकामेका जी येताना मात्र अदर सायड ऑफ द कॉयन म्हळ्यार आनी एक काले परिस्थिती आसा आमकां कळटा तेन्ना ल्हान ल्हान चिल्लार कारणां खातीर आमच्या मनस्ताप येताना तेंच कशें फुडें कर म्हणून दर्शनवर वयता म्हणलें तें आमकां हांगा मेळटा तशें जाल्यार सुरवेल्या दिसांनी ते भरती जाल्यार एक बरें काजरी जिवीत बांदून हाडूंक आमकां सुलाभ जाता आमचो केदाळाय सर्वेत केदाळाय सर्वेत हाका इतल्याच वर्सां तितल्याच वर्सां म्हणा सुरवेल्यार जाल्यार मस्त बरें म्हणून एक अभिप्राय आता ही सुमार कितली एक 100 कुटुंबां कितली म्हणून तुमी युथ आसात त्यामार भुरगीं आसात तशें पुरा ही सदां मंगळूर शहराच्या भितर आनी येणेंत भोंवतणी आसात की ह्या भायल्या फिरगजांनी म्हळ्यार आमच्या देशीन सांगचें जाल्यार सिटी एरिया मात्र गी ह्या दुसऱ्या कडची आसात तांतू आतां सद्याक आमी मंगळूर 70,000 सिटी एरियार आसा आदल्या लेंटांत आमी सुरतकल स्टार्ट केला सुरतकलांत ती हें आतां पासरलां मुखार वचूंक आशा आसा आमकां हांवें काल विचारलें म्हळ्यार एकादो खंय एका दुसऱ्या कडेन स्टार्ट करचें जाल्यार खंयच्या रितीर करचें गी म्हणून म्हळ्यार एकादो आतां हांगात आसा म्हूण चिंत्या येणेंत दुसऱ्या फिरगजांनी आतां अशेंत करिचें म्हूण चिंत्या खंयच्या एका फिरगजेन कितलीं कुटुंबां आसा जे स्टार्ट करिचें जाल्यार या कितें गरज आरंभ करूंक गे म्हणून आमी सारकें इतल्यांत अरे खंयच्याय फिरगेन स्टार्ट करचें जाल्यार फस्ट कपल्स स्टार्ट करता आमी कपल्सान जावन मागीर यूथ मागीर सिंगल्स मागीर किड्स कित्याक म्हळ्यार तांकां ओवरलूक करूंक एक जोडें जायचें आमकां तशें जाल्यार आमी सारचें एका फिरगेन तुमी 10 जोडीन दिया 8 जोडी नवी विक्रेत करून तुमकां कंच फाटीं दिता 2 जोडी आमी दवरता म्हळ्यार तांकां मॉडरेट करूंक आमकां शिकोवन दिवंक उरले पुरा पळोवंक तशें जाय पडटा तशें जाल्यार फिरगजी जावन आमकां सपोर्ट मेळ्ळ्यार येस आमकां मुंदरसून वरवेत आतां तुमकां कोत्ता 21 आयोग आसात 21 आयोगांत एक कुटुंब आयोग त्या कुटुंब आयोगाच्या सकयल्या पेजीन लास्टार बरयलां मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट जाय जे म्हणून सांगून ते प्रिंट जाल्लें तेंच आसा मुखार आमकां सपोर्ट म्हणल्यार येस आमकां मुंदरसून व्हरूंक साध्य आसा म्हणल्यार एक चिंताप काली सुरवेर एक 5 ते 10 कुटुंबां म्हणल्यार पुरो आनी आमी थोडे फावटी विचारतना तांतूय इनवॉल्व जाली हांतूय इनवॉल्व जाली तांतूय आसली तितले इनवॉल्व जाल्ले आसल्यार हे मिसांव काम करूंक जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार तेंय तांणी वेळ दिचे हांगाय तांणी वेळ दिचे नाजाल्यार खंयचेय एक मनीस सोडिचें पडटा इल्ले उणें इनवॉल्व जाल्ली जाल्यार कुटुंबां तांकां आमी परत आनी म्हळ्यार हांव आउटस्टँडींग क्रिश्चन आहलो म्हाका इनस्टँडींग क्रिश्चन जालें तशें त्या निमती आमकां मुंद वचून वरवेत म्हणल्यार एक भरवसो आनी सिटीच्या बैले फिरगज आसल्यार आमी सुरू केल्यार मिटींग हांगा आसनात तांच्या ते आसतात आनी हप्त्याक हांगा मंगळूर येचें म्हणून गरज ना म्हळ्यार हांवें काल सारचें म्हणून सांगलें एका दोळा खंयच्या कडेन एका फिरगेजेंत 5-10 मेळटात गुंतून एका दोळा 2 या 3 मेळ्ळीं जाल्यार तो तांणी हांगा येचें पडटा की तुमी कोणी येवन तांकां थंय येवन तरबेती दितात की कशें म्हणून सारचें हांवें
तरबेती आनी पूर आमी थंयच येवन दिता हर एक थंयच करता बट आमकां 2-3 कुटुंबां मेळ्ळ्या तक्षण ते मुंदरसून व्हरूंक गेल्लें कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार हाऊस होल्ड मिटींग जातना हांगा तावन कोणी एकतलो ते येचे नाजाल्यार आतां आमकां 10 कुटुंबां मेळ्ळी म्हण चिंता थंय तो 2 जाणांनी मात्र हांगा येवन हांगाचे शिकोवन काण घेवन मागीर थंय कंडक्ट करवेत तेदळ आमकां हांगा तावन थंय कम्युनिकेट करूंक तो संबंद दवरूंक ओवरलूक करूंक सुलाभ जाता नाजाल्यार आमकां आतां ते 2-3 कुटुंबां आसल्यार हांगा तावन थंय वचून कित्याक म्हळ्यार आनी हांगाय मिटिंगाक वचचे थंय मिटिंगाक वचचे म्हणटना इल्लेशे त्रास जाता म्हणून तितल्यान तशें नाजाल्यार कालें करवेत गे म्हणून सांगल्यार लागशिल्ले 2-3 फिरगजींनी ओट्टूक मेळोन तशें सुरू करवेत तशें सुरू करया ओके आतां असं जाल्यार एज जाल्यार कांय थोडी कंडिशनां आसात गे हांव काल म्हणटा म्हण जाल्यार सोशलायजेशन आसता पळय तांतू आसले संगतीन कोणी आसत जाल्यार तांकां तुमी कान घेतात की आनी हे बी येता गे म्हणून आमचें कंडिशन एकच आमी पयशे विचारना काही ना खंयचे विचारना वय एका हप्त्याक 2 घंटे आमच्या कटमागा तरी दिवंक साध्य आसा गे म्हणजे तसले कोणीय येवयेत कोणीय येवयेत बट कमिटमेंट कान गेल्या उपरांत त्या कमिटमेंटाक बद्ध रावनचे एक निर्धातांनी कान घेचे हप्त्यान 2 घंटे त्या मिटिंगाक दिवंक आसा कित्याक म्हळ्यार वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन आनी कोणाक आमी बांदून घालूंक जायना बट कमिटमेंट आसा आमी आतां हें संघटन स्टार्ट करता फस्ट आमकां CLS म्हणून आसा क्रिश्चन लायफ सेमिनार सो टॉक्स आसात ते सो टॉक जाल्या उपरांत ताजे उपरांत कवनंट ओरिएंटेशन म्हणून आसा ते 8 टॉक आसात ताजे उपरांत आमी कमिटमेंट काण घेता कमिटमेंट काय ना कमिटमेंट ल्हानशी विशीं सदां मागणें करता वांजल वाचता मागीर हें केलें मिटिंगाक अटेंड जाता मागीर सर्वीस करता 4 कमिटमेंट आसचे ते कमिटमेंट काडलें कमिटमेंटाच्या पाळचें तें मस्त गरजेचं आसा ते पाळूंक कितें जाय हप्त्यान 2 घंटे जाय आतां आमी म्युच्युअल फंडांत इन्वेस्ट करता शेअर्सांत इन्वेस्ट करता सगळे संगतीन इन्वेस्ट करता आमच्या मुखला फुडार चिंतून इन्वेस्ट करता आमच्या कुटुंबा खातीर काल इन्वेस्ट करता ते पुरा संवसारी संगतीन इन्वेस्ट करता आमच्या कुटुंबाच्या वाडले खातीर MFC खातीर 2 घंटे दिवयेत गी तितल्यान आसचें आणि आमी हर एक हफ्त्या काल्याक मेळचें म्हणून सांगल्यार आतां आमी रेतिरेक येता रेतिरेक वचून पाटयेक येताना 1 हफ्तो या 1 म्हयनो भितर तो जोश आसता मागीर स्लोली डाय डावन जावन आमी संवसारी आंतू मग्न जावन येता ही आमी हर एक हफ्त्यान मेळटाना आमी बॅक ऑन ट्रॅक आसता आमी खंय वाट चुकोवन गेल्यार आमची उरली भाऊ भयणी आमकां बॅक ऑन ट्रॅक हाडटा देखून आमी हर एक हफ्त्याक मेळचें तुमच्या उलयतना म्हाका अशें भोगता कालें म्हण सांगल्यार हे मिसांव हाच्या विशयांत सडावत फिरगजांक कळीत ना म्हूण हांव चिंता हेणेंच्यान कळीत आसूंक पुरो आतां हे मिसांव सगळ्यांनी म्हळ्यार जाता इतल्या कडेन उरल्या फिरगजांनी वचचे जाल्यार कितें गरज या तुमी कितें अपेक्षितात म्हूण सांगल्यार आमच्या चर्ची सेटअप जाता $1 मिलियन क्वेश्चन तुमचे आमी अशें म्हणजे सहकार मात्र दुसरें आमकां त्या फिरगजींत सहकार मेळ्ळ्यार फिरगजीच्या वडिलांत तावन सहकार मेळ्ळ्यार हे मिसांव थंय आमकां स्प्रेड करून वचवेत कांय तोंदरे ना थोडे फावटी आमी निराशा जावन फाटी आयिल्लीं आसा आमकां सहकार मेळनासतना सहकार मेळ्ळ्यार हे मिसांव मुखार चोरूंक कांय तोंदरे ना एका आतां सुरतकल आमी स्टार्ट केलें म्हणजे थंय 3-5 वाराड्याची फिरगजी तावन आमकां लगभग एक 18 ते 20 कपल आसली तातूंत 5 कपलां उरल्यान मागीर ते येवन मदें मदें सोडून गेली तशें जाल्यार ते दुसऱ्या फिरगजीची ओट्टूक येताना आमकां कपल्सांक करून आमी मुखार स्टार्ट करून वचवेत तशें म्हळ्यार इनिशियल स्टेजींत आमी नव्या फिरगजीक येताना आमची तांकां वळोवंक आसना देखून आमी तांकां इन्वायट केल्यार ती तितले इंट्रस्ट दाखयनात तेंच्या फिरगजीच्या वडिलांनी तांकां प्रोत्साहीत दिवन तांकां इन्वायट केल्यार तांचें आयकून ती येतात निमाणे मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हाच्या विशयान तुमच्या लागीं कांय लिटरेचर या कितें पॅम्पलेट्स कांय आसात की या अशें एकामेका मेळोवन सळावळ जावन तुमी शेअर करनंत एकामेका सांगचें की या कांय लिटरेचर कांय आसा आमचे कडेन पॅम्पलेट्स लिटरेचर म्हण तसलें कसलें तर ना आमी म्हणजे आमची तिजी एक एडवर्टायजमेंट्स म्हणजे थोडे फावटी आमी हें आमच्या फिरगजीच्या बुकांनी बरोवंक आमी थोडी आर्टिकलां रेडी करून दिल्यांत बट पब्लिसिटी खातीर पॅम्पलेट्स म्हणून काही येना पॅम्पलेट्स नात बट आमचे टॉक्स ते पुराय इट इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड
पैसे वय म्हळ्यार मँगलोर एक टॉक या दुबय एक टॉक ऑस्ट्रेलिया एक टॉक न्ही आमचे वॉट एवर टॉक्स वॉट एवर टिचिंग्स आसात ते ऑल ओव्हर द वर्ल्ड सेम असतात आणि खंयच्याय कारणा खातीर खंयच्याय एका दुसऱ्या गावाक गेले जाल्यार आनी थंय फॅमिलीज असली जाल्यार कुटुंब आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली तुमी ताका म्हळ्यार ते संघटनांत मेंबर येस कित्याक म्हणून सांगला आमची टिचिंग्स आमचे टॉक्स पुरा सेम सगळ्या कडेन सेम आसता आणि पुरातन चिंताप न्ही नवें चिंता आमकां कॉन्फरन्स असतात युथांक सेपरेट कॉन्फरन्स कपलांक सेपरेट कॉन्फरन्स थीम कॉन्फरन्स प्रो लायफ तसली डिफरंट 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 प्रोग्राम्स असतात आमचे ते तशें बोर जावचे जाल्यार म्हणल्यार कसलेंच ना इट इज अ जॉय विथ द लॉर्ड ओके एन्जॉयिंग द लायफ विथ द लॉर्ड म्हणून तशें तुमच्या सांगात सिनियर कपल्स आसात की वय लगभग अबाउट 40 सिनियर कपल्स आसात आमचे कडेन वय ते एका टायमार हे मिसांव काम सुरू करतना इनिशियल स्टेज सुरू करतना तांणी हे वावर मुखारसून व्हेल्लो आतां तांकां आमी संपूर्ण मूळ व्यक्ती जावन तांणी घरान येतात संपूर्ण व्यक्ती जावन थंय वतात मस्त स्ट्रॉंग आसात तांची जानवाय आमचे कडेन शेअर करतात आनी मस्त स्ट्रॉंग जावन आसात ती तशें म्हाका जाणो मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट ह्या विशयांत आमी हो संवाद चलयलो आनी हांव चिंता आमच्या प्रस्तुत काळाक हे मिसांव भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांनी संको उणो जाल्ले बरीत भुरग्यांचो संको उणो जाल्ले बरीत आनी थोडे फावटी विविंगड बॅकग्रावंडांतून पती पत्नी येतात आनी तांकां सुरविल्या हंतार एडजस्टमेंट एकामेका सोडदोड करूंक कश्ट जातात आनी सुलाभयेन सोडचें गी म्हणल्यार एका चिंतपाक येतात भुरग्यांक सांबाळचे मस्तू कश्ट आजकाल एक भुरगीं मोबायलाक एडिक्शन जाल्लीं या ड्रग्साक एडिक्शन जाल्लीं आयकनात असली परिस्थिती सबार आसात आमकां पळोवंक मेळटात आनी हाका एक सूक्त पर्याय आनी वखद जावन आसा हे मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट जर तर हें आसा जाल्यार आनी आमचे कुटुंबां ह्या तत्वाचेर जर तर ती बांदून हाडल्यान तर उरले हे सक्कडी नेगेटीव फोर्सस कितें आसात ऋणात्मक ते आपापीत ते पयस वतले आनी आमचे कुटुंबां बरी जाल्ले बरीत फिरगस कुटुंब आनी तशेंच युनिवर्सल चर्च आमची सार्वत्रिक पवी सभाई ती बळादीक जातली भलायके बरीत वाडावळ जातली ह्याच दिशेन पवी सभेन हे मिसांव सगळ्या संवसारार प्रसाद जावच्या खातीर उलो दिला आरंभ केला आमी भोव बरी माहिती आज ह्या संवादांत हांव जोडली तुमकां काही ह्या विशयांत सवाल विचारूंक आसा जाल्यार खंडी जावनी तुमी ती विचार येता वॉट्सॅपार विचारचे जाल्यार 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मेल्विन आनी नीता फेर्नांडीस हांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू फादर थँक्यू परत ते पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्त थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं समर्थ आणि सावाला
जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.